गोवा स्क्वॉश संघटने वतीन ऑल गोवा ओपन स्क्वॉश टुर्नामेंट सुरू झाला। सर्त चिखलेच्या मल्टीपर्पज हॉलात चल्ल्या। सर्तीक उपाट रिस्पॉन्स मेळ्ळा। स्क्वॉश खेळाक गोंयांत फुडें व्हरूंक बरोच पयसो लागतलो। कांय स्पॉन्सर्स फुडें सरिल्ल्यान ही सर्त जाता म्हूण आयोजक उलयल्यात। This is the first event for this year, 2018, the Goa State Squash Championship. We have managed to ignite the kids to a number crossing over 100, and it's going to be a 3-day event. Diet Clinic and Nirvana sponsoring us, along with a few other people who have just said that they are well wishers. Next year or the year after that, if we have enough financial muscle, then we will probably also go in for these rated tournaments where we can call people from outside. One of the sponsorship is to all the winners we can given a 1-month diet plan. That's 30 days of a diet plan. Now, why is that diet plan given to them is because they need right nutrition. So whether it's a pre-workout, post-workout, or during the match, how to make sure that the energy, the stamina, the performance is taken care of. So small things like small nutrients, whether it's essential amino acids or whether it's essential fatty acids, omega-3, omega-6. So we have to nourish our children properly. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणच्यो हेर कांय खबरो। चिल्ड्रन्स रायट्स गोवान गोंयच्या श्रमिक पत्रकार संघटने बरोबर मेळून बाल हक्कांचेर मिडिया कन्सल्टेशन कार्यावळ घेतली। गव्हर्नमेंटाक जायती रिकमेंडेशन आसा, तातूंतल्यान एक म्हणजे पयली ती म्हणजे the beggar children are rescued but not rehabilitated. This government needs to do. दुसरे अनरजिस्टर्ड शेल्टर होम्स आसा, ताजेर कोणूय लक्ष दिना, त्या गव्हर्नमेंटान ताजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। आयच्या ह्या मिडिया कन्सल्टेशनाच्या निमित्तान म्हाका एक सजेशन करपाचें आसा सीआरजी की एक अशा पद्धतीचे गायडलायन्स जे तुम्ही ऑलरेडी त्याच्या पयलीं केल्लेले आसा, एक अशो गायडलायन्स एक बारीक बुकलेट आमकां मिडिया खातीर एक तयार करची की व्हॉट प्रिकॉशन्स वी हॅव टू टेक व्हाइल रिपोर्टिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स. It may be related to children and women, so we are willing to conduct the training. The NGO association with media, I think we can take efforts towards that. That media literacy is such a huge issue today, which is not understood by common people and by even NGOs and others who are working. गोवा मराठी अकादमीन 25 तारखेक पणजे कला संस्कृती खात्याच्या सभागृहात बायलांचे स्त्री संगम संमेलन दवरला। ही जी पत्रकार परिषद आहे ती स्त्री संगम महिला मराठी संमेलन जे मराठी अकादमी 25 तारखेला कला आणि संस्कृतीच्या सभागृहामध्ये घेणार आहे। काही तरुण विद्यार्थिनी उपस्थित राहणार आहेत की ज्यांना प्रत्यक्ष अशा प्रकारच्या महिलांचं दर्शन व्हावं, त्यांच्या कार्याचं दर्शन व्हावं आणि त्यातून गोवा मराठी अकादमीच्या या महिला मराठी संमेलनाच्या सादरीकरणातून किंवा आयोजनातून महिलांच्या विश्वामध्ये काही एक गती यावी, त्यांना एक दिशा मिळावी आणि गोव्यातील विविध स्तरावरील महिलांनी गोवा मराठी अकादमीच्या या मराठी संस्कृती आणि साहित्याच्या संवर्धनाच्या कामात सहभागी व्हावं, यासाठी हे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आहे। 70 वर्षांक गोवा कोंकणी अकादमीचो कोंकणी नाट्य महोत्सव सुरू झाला। कोंकणी भाषा आम्ही उलयता, परंतु हांगसून तुमी दक्षिणेकडे वयशात तुमकां मातशें समजून कठीण जातलें। भाशेंत फरक आसता, कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष सांगू शकतात। भाषा इंग्रजी भाषेने त्याच परिस्थिती आसा। आज इंग्रजी भाषा ही जागतिक भाषा जावन पडली। ताका जास्त महत्व दिवंक लागले लोक।
तुवें जगाच्या फाटीर खंयी गेलो जाल्यार इंग्रजी बरोवपाची जाल्यार मनीस टिको शकता. 2 वर्सां नाट्य महोत्सव जावंक पावलो ना, कारण एक आसा ताजेर चर्चा करपाचो उगत न्ही. तर इश्टानो, पयलो नाट्य महोत्सव 1992 वर्सा काणकोणा जालो. तेन्ना 5 नाटकां जाल्लीं आनी ताजे उपरांत 2 वर्सांनी 70 तालुक्यांत जावपाचो मान मेळ्ळो. आनीक वर्सा 70 तालुक्यांत वेगळ्या ठिकाणार महोत्सव जाल्लो आनी ताजे उपरांत आज तिसरे खेपो हो मान 70 तालुक्याक फावो जाता. हाजे खातीर पुराय 70 कारांचे आनी खाशांचे अभिनंदन करप आमकां दिसता. आतां हो मान बेपच फावना, ताका तशेंच कारण आसा. ह्या 70 म्हालाक एक सांस्कृतीक आनी इतिहासीक फाटबळ आसा, सांस्कृतीक इतिहास आसा एक वेगळो. हांगचो फक्त निसर्ग न्ही, तर आमी इतिहासाची पानां चाळून पळयत जाल्यार आमकां दिसतलें की राणे कुटुंबांनी हांगच्या 450 वर्सांची पोर्तुगीज सत्ता निस्तनाबुद्ध करपा खातीर, तांकां पयस धांवडोवपा खातीर जो वावर केला तो आमच्या गोंयच्या इतिहासांत सुवर्ण अक्षरांनी बरोवपा सारको आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.